गोंयचो लॉकडावन फाल्यां सावन 2 सप्तकां वाडटा. मात ल्हव एक उद्देग वेवसाय उक्तो करून फुडले 1500 अर्थीक गतिविधी रुळार हाडपाचे सरकाराचे यत्न. आंतरराज्य म्हाल येरादारी तितली चालू, मात प्रवासी आनी पर्यटक येरादारी पुराय बंद. शिमे नाके प्रवाशांक सील. भौशीक उत्सव कार्यावळींक बंदी. तातूंतच 2 दिसांचो कोवीड सर्वे सकाळ सावन गोंयभर घरांनी सुरू. आयएमएचो सर्वेक तेंको. 3 एप्रिला उपरांत गोंयांत नवो कोरोना दुयेंती ना. चडशे पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती नेगेटिव्ह जाल्ल्यान गोंय सध्या ग्रीन झोनांत. हे सगळें करता आसतना आमी म्हटलां की एक्चुअली 15 तारखेच्यान मोस्टली गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी ते सुरू जातली, पण आमी मेजर ऑफिसीस ही सोमारच्यान सुरू करपाचें तशें ठरयलां. त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफिसांनी मेजर जे काम करता तेंच्यांनी सोमारच्यानूच येवपाक सुरू करचें. जरी मंगळार दीस पब्लीक हॉलिडे आसली जाल्यार तरी सुद्दां काही प्रमाणात हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आनी बाकीचे जे फील्ड वर्काचेर ना तांच्यांनी सोमारच्यान काही प्रमाणात येवपाक सुरू करपाक हरकत ना. आपल्या ऑफिसान सॅनिटायज करून घेवप, आपल्या ऑफिस क्लीन करून घेवप, कारण आमकां बुधवारच्यान थोड्या प्रमाणात गव्हर्मेंट ऑफिसा लेवलची कामां जी आसा ही सगळी सुरू करपाची आसा. रिव्यू हांव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान पळयतालो. 7-8 राज्यांनी आतां पर्यंत आपल्या पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्टांनी हो सर्वे जो आसा हो अशा पद्दतीचो सर्वे फॉलो केला. म्हणजे राजस्थानान केला, मध्य प्रदेशान केला, काही डिस्ट्रिक्टांनी केला आनी तांकां खूब बरे रिजल्ट जे आसा मेळ्ळ्या. तांचें म्हणणें आसा की खंयसर आमकां ग्रूप टेस्टिंग करचें पडटलें, खंयसर आमकां कम्युनिटी आयसोलेशन करचें पडटलें, खंयचे एरिया आमकां ब्लॉक करचें पडटलें. आमकां गोंयांत ती स्थिती जरी नासली जाल्यार इन फ्युचर सांगून आमकां अशा पद्दतीचो ह्या सर्वेची मदत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फुडल्या 1 म्हयन्या 2 म्हयन्यांक आमकां जावपाक शकता. अदरवायज ह्याच सर्वेच्या आधाराचेर आमी गोवा हो कंप्लिटली सेफ झोनान आसा हें डिक्लेरूय करपाक शकतले. हो सर्वे पूर्ण जाल्या उपरांत हो सर्वे खंयसरूच कोणूच सर्वे करता तो कोणाच्याच घरान वयचो ना. दुसरी म्हणजे तो भायर रावतलो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम. कोणाक खंयसर सायन मारची पडची ना, कोणाचें म्हणणें की पॅन चेंज करचें पडटलें, गरज ना. तुमी फक्त जी इन्फॉर्मेशन दिता ते एपाचेर टायप मारून घेतले. ज्या जाग्यार अपलोड करपाची ताका सिस्टम आसा, कारण ती ही सगळ्या सिस्टमींतल्यान ते ऑटोमॅटिकली तेंची सगळी डिटेल, ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसतली, सायन सिम्पटम्स आसतले. आमी हे लोकां खातीर करता. कोण म्हणटा आमी सांगचे ना. शेवटी आमकां लोकांक अशा पद्दतीचे सायन सिम्पटम्स आसात, आमकां कोणाक जर एखाद्याक दिसता आसत आमकां टेस्ट करपाक जाय जाल्यार ती करपा खातीर आमी हे करून घेता. सगळ्या लोकांचें सहकार्य हांव अपेक्षीत करता. सर्वेक वचपी आमचे सगळे लोक हे म्हणजे तेंच्या पासून कोणीच डावट घेवचो न्ही की तेंच्या पासून पसरूंक शकता. हय, कमिटी नोटिफाय केल्या. आमी जेका इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी, त्या कमिटींत हांव तेंची नांवां वाचतां की मिस्टर श्री नितीन कुंकळकर, ताज्या उपरांत शिवानंद साळगांवकर, श्रीनिवास डेंपो, यतीन काकोडकर, ब्लेस कोस्ताबेर, श्री सचिन राणे, श्री गांवस, आर्किटेक्ट निलेश साळकर, श्री बॉनी पेरेरा, डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, श्री निलेश बोर्डे, यशवंत कामत चार्टर्ड अकाउंटंट, श्रीमती कामाक्षी पै नाबार्ड, श्री MV राव रविकुमार स्टेट बँक ऑफ इंडिया, श्री अजित पुरळेकर JM गोवा आणि श्री दौलत हवालदार सेक्रेटरी फायनान्स हो मेंबर सेक्रेटरी ह्या कमिटीचो उरतलो. ह्या पद्दतीची कमिटी ऑलरेडी नोटिफाय जाली. एक 15 दिसांनी तांकां पयलो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बद्दल जो सगळो दिवपाक जाय तो करून दी म्हटलां. सेकंड इज एन एक्सपेंडिचर प्रायोरिटायझींग कमिटी, म्हणजे स्टेटींतल्या फुडल्या वर्सभराक कितें एका प्रायोरिटायज करचें, कसलें काम, खंयचो प्रोजेक्ट प्रायोरिटायज करचो, हाज्या खातीर श्री परिमल राय चीफ सेक्रेटरी, श्री पुनीत गोयल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर आनी श्री दौलत हवालदार अशी 3 जाणांची कमिटी जी आसा ही 3 जाणांची कमिटी फॉर द एक्सपेंडिचर प्रायोरिटायझींग आनी रिवायवल अशा 2 पद्दतीच्यो कमिटी ज्यो आसा ह्यो काडलेल्यो आसा. अडी अडचणीक सरकाराक गोंयच्या बंद पडिल्ल्या मीन उद्देगाचो मिनरल फंड पावलो. अर्थीक हलाखीचे परिस्थितींत राज्याक सुमार 125 कोटींचो आदार. हो फंड खरो मायनिंग वाठारांनी समाजीक स्किमी आनी हेर कामांक उजार जावपाचो. मात सध्या सरकाराक ह्याच फंडाचो मोठो आदार. आमदार मंत्री म्हणटात सद्याचे परिस्थितींत होच निर्णय सारको. कोणाचीच हरकत ना. मिनरल फंड वापराचेर विधिमंडळाच्यो प्रतिक्रिया. दुसरो रिपोर्ट. जो गव्हर्मेंटान मिनरल फाउंडेशनाचो जो वेलफेराचो जो पयसो माध्यमान वापरता
लोकां पर्यंत सोयी सुविधा पळोवपाक मेडिकल ट्रिटमेंट दिवपाक ही खरोखरच वेलकम करपाची गरज आहा. कारण बजेट आसूं उत्पन्न आसूं जाल्यार प्रत्येक मनशाची प्राप्ती आसूं ह्या एका प्राधान्य आहा की प्रत्येक नागरिकाक कसलीच आरोग्याक हानी जायनासतना आनी सगळ्यांक बरे आरोग्य सेवा दिवपा खातीर अत्यंत गरज आहा. आनी ह्या खातीर हांगा थंय पयशांची तुरंत जावं समज अरेंजमेंट करपाक आनी हें तूं वांटणं पळयता जो ऑलरेडी लोकां खातीर जो पयसो आहा तो एका डिस्ट्रिक्टाक जो मायनींग एरियेक आसूं तो सबंद गोंयान वापरपाक कांय हरकत ना. म्हाका दिसता की आयज हो जो पॅन्डेमीक येयल्लो आसा वो जाता तितलो सिरियसली एका एड्रेस करपाची गरज आसा. आय नॉट नो आमी स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ अफेर्स इन गोवा गव्हर्मेंट आनी फायनान्शियल अफेर्स इन द स्टेट गव्हर्मेंट जर तांकां गरज आसा आनी जर स्टेटाची परिस्थिती इतली जर हे आसा जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी तो फंड यूज करूं येता. कित्याक वी हॅव टू एड्रेस दीस पर्टिक्युलर इशू इन अ व्हेरी सिरियस मॅनर आनी लोकांक मास्कां प्रोवायड करपाक जाय. खुबशे इश्यूज आसा. I think the government is aware of every detail of this pandemic, okay, COVID-19. And the government is doing its best to fight it from all points of view. And I think the government knows best what has to be done next, what precautions have to be continued. And therefore, if the government feels the need to use this INO fund, I'm sure the government has thought well before it decides to use the fund and will be using it for a just cause, for a very, very much needed issue, infrastructure that is needed to be put in place to ensure that the spread of COVID-19 is curtailed. INOR Padamunta is state treasure belonging to each every Goan in Goa. INOR permanent fund it has to be used for COVID-19. It is not to be used only for mining areas. Mining areas are classified into two types of people. One, people who took advantage of the situation, and there are few people who have got destroyed in the bargain. Thank help केलेले and advantage दिलेले problem ना. आमी against me. पूण COVID-19 आयले जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. वी हॅव टू एंटायर गोवा एज अ होल. इट इज अ स्टेट ट्रेजर बिलॉंगिंग टू ऑल पीपल ऑफ गोवा. आतां गव्हर्मेंटान डिसिजन घेयलां तें कोविडाक घालपाक. वी आर विथ देम. मिनरल फंड जो आज सरकारान ह्या COVID-19 जो संबंध जो आज हाहाकार माजिल्लो आसा ताच्या विरोधान झगडपा खातीर जो प्रस्ताव मुखार हाडिल्लो आसा ताका हांव पूर्णपणे सहमत आसा. कारण तो सरकाराचो एक निर्णय आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ज्या तरेन सरकाराची हो महाभयंकर रोग येवचे पयलू ज्या तरेन सरकार काम करतालें आनी ताचे खातीर काम सगळी सुरळीत वताली. पूण अकस्मात हे एमर्जन्सी सिच्युएशनाक हो सगळो फंड आज वापरप. कारण जोपर्यंत आमी सगळें प्रोटेक्ट करना तोपर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातल्यो. आनी म्हणूनच हो जो फंड जो आसा हो फंड यूज करप ह्या क्षणाक हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कारण दवरून आमी बरे जर उरले हें सगळें आमी प्रोटेक्ट करपाक किंवा हें सगळें साधन सामुग्री ही जाग्यार घालपा खातीर फंड हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें सरकाराचें पावल जें आसा त्या पावलाचें हांव स्वागत करतां. आता सध्या इमर्जन्सी जो प्रश्न COVID-19 आसा तो COVID-19 अवश्य वापरूंक जाय. कित्याक आतां तो फंड ह्या प्रश्नाचेर वापरप गरजेचें आसा. बरोबर. आनी हांगासर कितकोय पयसो वापरलो जाल्यार कमीच पडटलो. कित्याक आजून अशी असो काळ येवंक ना की हांगासर चड केसी जाल्या अश्यो. ह्या वेळार पयशांची गरज आसा आनी तो ह्या ज्वलंत प्रश्नाचेर वापरप हाजें ताका सहमत आसा. 2019 आनी 2020
कोविड-19 हो जो व्हायरस डिसीज आयला ताणें सबंद जगांत आनी कंट्री जी आसा तांच्या गळ्याक लागला प्रत्येक, आनी तो भारतांत आयला आनी स्पेशली गोंयांत पाविल्लो आसा. अशा वेळार हाणामारीचे जे दीस आसा ते अत्यंत धोकादायक आसा आनी त्या खातीर सरकारान खंयचेंय डिसिजन घेवं येता. कोविड-19 आमकां ताजे बरोबर झगडपाक जाय, ताका धांवडोवन घालपाची आवश्यकता आसा आनी त्या खातीर आमकां पयशांची गरज आसा. अशा वेळार जो फंड मायनींग आसूं किंवा इतर आसूं हो फंड यूज करपाक म्हाका दिसता कसलीच अशी व्हडलीशी गरज ना. म्हाका खबर आसा की हे पयशांचेर सरकाराचो पयलीं पसून दोळो आशिल्लो, पूण आज ती परिस्थिती ना. कोविड-19 खातीर हे पयशे जर वापरले आसत आमी ताचेर चड उलोवपाचें ना, कारण त्याची गरज सरकारा आसा. ह्या टायमाक मरे ह्या टायमाक पयशे कित्या खातीर दवरले कितें तें म्हत्वाचें न्ही. ह्या टायमाक हें जें कितें आतां जालां पळय कोरोना व्हायरस कोविड-19 हें कोणी चिंतलें नासलें केन्ना हें जातलें म्हणून. हय. आनी हेज्या खातीर सगळेच कितें हांव म्हणटा कुशीन दवरलें म्हणटाचें हें आतां ह्या गजालीचेर प्रिफरन्स दिवपाक न्हू. हय. सीएमान स्टँड घेतलो सारको आहा तो. आयज आमगेले कोविड-19 हे दुयेंसा लागून आख्खे वर्ल्डाक भरपूर त्रास जालो आहाय आनी हेका लागून आमकां जायतो फंड जाय पडटा आनी आमगे सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेयलो आहा 30% ऑफ आयर्न ओर जो फंड आमगेलो एकठांय जालो आहा गोंयांक तो यूज करपाक. आनी म्हाका दिसता हें एक बरो डिसिजन. हो आयर्न ओर फंड आहा तो फक्त गव्हर्मेंटान एकठांय केल्लो मायनींग बेल्ट एरियांक डेव्हलपमेंट करपाक त्या लोकांक कितें जाय तें दिवपाक, तेंगे कितें डिफिकल्टी आहाय ते करपाक. पूण ह्या वगत हे कोविड-19 हे दुयेंसा लागून हो फंड सगल्यांक वयता. हो मायनींग बेल्टा भायर आहा तेंकाय न्हू, तेंकां मायनींग बेल्ट लोक रावता तेंकाय लागून. पळय आयर्न ओर पर्मनंट फंड हो जो फंड आहा तो सबंद गोंयचे परचे खातीर उजार करपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना वॉर झगडटा तेन्ना ह्या टायमार आमकां पयशांची गरज आसा. आयज गव्हर्मेंट ट्रेजरीन कांय ना, हें सगल्याक मान्य आहा, आख्खे इंडियेकूच येना. तेन्ना खंयचोय पयसो जावं तो आख्खे परजे पासत हो उजार करपाची चड म्हत्वाची गरज आहा. म्हाजें तुजें म्हणून रावपाचें ना. जेन्ना वॉर जाता तेन्ना आमकां थोडे फावटी बँकेंतले दिवन आमचे पयशे वतात. आयज हो फंड जरी तर आमी बरे भाशेन युटिलायज केलो जायत जाल्यार म्हाजी मुख्यमंत्र्याताय विनंती आसा, हें तुवें फंड सारको बरे भाशेन तुवें हो डिस्ट्रिब्यूट करून लोकांची सेवेक पावता तसो तुवें फंड उजार करचो म्हणून. गोंयांत कोरोना आटापा येता. 7 एकलो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह जावन घरा. उरिल्ले 4 जाणांची दुसरी टेस्टूय नेगेटिव्ह आयली. 7 5 जाण रिकवर जाल्यात म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटराचेर घोशणा केली. ESI हॉस्पिटलांत ह्या दुयेंतीचेर उपचार करपी दोतोरांचे टिमीची ताणें तोखणाय केल्या. ICMRचे मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण उपचार चलतात आनी ही पद्दत येसस्वी थारल्या म्हूण विश्वजीत सांगता. लोकांनी आजुनूय म्हाका विनंती करीन दिसता, जरी आमचे पोजिशन बरें आसा खरें, गोंयची स्थिती बरी आसा खरी, तरी देखून आमी काळजी घेवपाकच जाय. कित्याक तर आमचे दोनूय शेजारचे राज्य आसात, जे महाराष्ट्राक तर चडांत चड पेशंट वाडत आसा दिसान दीस, कर्नाटकय बी आसा. आनी जे शेजारचे राज्य अशें आसल्या कारणान गोंयांक जरी काही प्रमाणात सेफ जरी असलें जाल्यार सुद्दां आमी प्रिकॉशन म्हणजे घेवचेच पडटलें. सोशल डिस्टन्सिंग जावं ते हे प्रिकॉशन आमी घेवपाक जाय, जावं ते मास्क घालपाक हे सगळें आमी प्रिकॉशन घेवचेच पडटलें. जो पर्यंत आमी सगळ्यांक म्हणजे आख्खे भारतभर हो जो कोरोना व्हायरस जो आसा जे एक नस जायना, जो पर्यंत इंडिया सेफ म्हणजे सगळे बाजून सेफ जायना, तो पर्यंत आमी गोंयची जरी सद्याची परिस्थिती बरी असली जाल्यार सुद्दां आमी प्रत्येकानी हेजे केअर घेवचेच पडटलें, हेजे फुडें सुद्दां केअर घेवचें पडटलें. गोंयांत सांपडिल्लो पयलो कोविड-19 पेशंट आनी ह्या दुयेंसांतल्यान बरो जावन भायर आयिल्लो गोंयचो पयलो व्यक्ती एडगर रेमेडियस. डिस्चार्ज जाले उपरांत तो खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो. हें दुयेंस बादल्यार कितें करप न्ही, तो कसो बरो जालो आनी ते परिस्थितींत ताणें कितें सोंसलें
पळयात एडगराच्या खासा मुलाखतींत. First indicator was this feeling of a scratchy itchiness or lumpness in the throat. That's where it starts, and I've been reading about it, and that's where the virus stays for 3 to 4 days. The first time you get this feeling in your throat, and that's what my sister-in-law did. The first feeling that they all got in their throat had this indication. They started gargling with hot water with betadine. They did this 4-5 times a day. And I think with hot water, as much as you can tolerate, and that kills the virus in your throat even before it can go down into your lungs. So the next thing that happened to me was the body started to ache, fever coming, going, that kind of thing. And that kind of passed off. And then I started to feel this feeling of congestion. Every time you speak, feels like, hey, some of your lungs are stressed, something's not right. So even when you're talking casually, you speak for a while, and then after some time you feel like tired. One of the most dangerous things about this is you do not drink anything cold. The virus survives on cold. You're giving two very crucial, very important advices. Drink hot water as much as you can, as hot as you can. Yes. And gargle the traditional way. 4-5 times, maybe 6 times a day, even as many times as you possibly can. GMC was in a state of chaos, and I don't blame those people at all. There were people coming with all kinds of conditions. There were foreigners coming in, there were locals coming in. Those 2 nurses, 3 nurses, 4 nurses in the shift were forced to wear PPE in that heat. They were trying to attend to everybody. There were cases, there were people dying. I saw one person die there. 2 people die there. There was chaos. But still, these people did the best they could, under the circumstances. I think I'm alive today because of my sister-in-law and Dr. Edwin Gomes and his team. My wife is my rock. With everything that I've been through, she would call me and tell me, don't worry, this is nothing, you're fine, there's nothing wrong with you. Even when I lost hope, She's like calm as a cucumber, and I'm freaking out here. Well, I think the strategy that the Goa government and the chief minister is using is excellent. I think social distancing is the right thing to do, but people need to understand the basic stigma. They should not have this stigma in mind. The problem is that people overreact, if educated people behave uneducated, what will the uneducated people do? If educated people behave like uncouth, uncultured, they talk loosely, they speak loosely, they make comments. Having social media is a platform to spread awareness in a good way, not a bad way. भात लुवपाचें जालें तरी लुवणी मशिनाक लागून आडकल्या. मशिनाचे ऑपरेटर गोंया भायले. आतां शेतकी खात्यान कर्नाटकांतल्यान कांय मशीन ऑपरेटरांची वेवस्था केल्या. कोरोना वैजकी तपासणी आनी प्रमाणीत करून तांकां गोंयांत हाडल्यात. शेतकी खात्या कडेन भात लुवपाची 17 मशिनां आसात. आतां हातूंतलीं कांय सुरू जाल्ल्यान शेतकारांक थाकाय. आमचें गोंयभर हार्वेस्टिंग चालू जाल्लें आसा. सद्या आमचे कडेन 10 मशिनां जे हार्वेस्टिंग मशीन जे आसात ते ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा. तातूंत भितर सालसेटीक 6 मशिनां, तशेंच काणकोण 1 मशीन, काणकोण 2 मशिनां, सांताक्रूज 1, बिचोली 1 अशी 10 मशिनां ऑलरेडी फिल्डर आसात. ताजे भायर आनी 1-2 मशिनां चालू जावपाची आसात. म्हणटकीर सगळी 12 मशिनां आसतली जे आमचे 10,000 हेक्टर जमीन जी आसा, जे रबी जे शेत करतात तेजे खातीर जे हार्वेस्ट करपाची जे एरिया आसा ते हार्वेस्टिंग करपा खातीर सफिशियंट अशे आमचे हार्वेस्टर आतां आसात. आनी शेतां आमची सगळी एक बरोबर पिकली अशी ना. सालसेटीची, काणकोणची शेतां रेडी आसात हार्वेस्टिंग करपाक, पूण तेजे भायर जे आसात काही कडेन शेतां अजुनूय पिकपाचे आसात. ते पावस काही प्रमाणात लेट येयल्ल्या कारणांनी शेतां सगळीच एक बरोबर जालें ना. म्हणटकीर तेका लागून आमचे कडेन टायमय आसा आनी आज हार्वेस्टर आमचे कडेन सगळे आसात. दुसरे आमचे कडेन पयलीं एक 6 आनी 2 8 मशिनां आशिल्लीं. कालच आमकां आनी एक 4 ऑपरेटरांक आमी आमच्या गोंयचे जे हार्वेस्टिंग जो मालक आसात तेमी ते हाडलेले आसात आनी ताका लागून 12 आमचे कडेन जाता आतां, जेणे करून गोंयचे सगळे जे शेत आसा ते आमी
जे आमचे हार्वेस्टर मशीन आसा तेतून आमी हें करतले. प्रॉब्लेम आमकां क्रिएट जावचो ना. एकवीस दिसांचो लॉकडावन आनी जमावबंदी खरी, मात गोंयकारय कायदो मोडूंक आयकनात. फाटले 21 दिसांत 10,000 वयर केशी जाल्यात. सगल्यो लॉकडावनांत गाडयो भोंवडायतल्यांच्यो. चड दक्षिण गोंयांत 324 FIR, 560 जाणांक अटक, 270 गाडयो जप्त, तालावाची 15 लाखां वयर जोड. SP शोभीत सक्सेना प्रुडंटा कडेन उलयलो. स्टे होम, स्टे सेफ, पोलिसांचो उलो. Goa police has so far registered around 9,694 cases of lockdown violation. These include registration of around 324 FIRs. 559 people have been arrested so far and 265 vehicles have been impounded. We have made an appeal to the people of Goa through social media, through our patrolling staff who has not only made announcements on the PA system but has also sung songs to give out awareness regarding COVID-19. We have also made door-to-door appeal to the people of Goa to stay home and stay safe. So it is once again an appeal for the people to not step out, to please stay at home, stay safe, and let's move towards a COVID-free Goa. गोंय राज्य सहकारी बँकेन सुमार 100 कोटीचें लुकसाण खंय भरून काडलां. हेच अर्थीक वर्स उरिल्ले 13 कोटी भरून काडपाची बँकेक आशा. बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय सांगता. वर्स 2006-07 सावन बँकेचें लुकसाण वाडून 113 कोटी जाल्लें. आवश्यक तरतुदी करूनच बँकेक खंय 36 कोटी निवळ प्रॉफीट जाला म्हूण चेअरमॅन सांगता. एडवान्सीस जे आसात ती आमची 1,325 कोटी आसात आणि टोटल मिक्स बिजनेस जो आसा तो 3,187 कोटी रुपया आसा. तशेंच ह्या वर्साक 31 मार्च 2020 पर्यंत आमी ऑपरेटिंग प्रॉफीट जो पोस्ट केला तो 47 कोटी आसा आणि सगळे प्रोविजन करून तो नेट प्रॉफीट जो आसा तो 37 कोटी जाल्ले कडेन आसा. हे सगळे जे आंकडे आसात ते अनऑडिटेड आसात. तशेंच आमी ह्या वर्साचें एडवान्स टॅक्स प्रोविजन जे आसा तें 5 कोटी 80 लाखांची केल्ले कडेन आसा. तशेंच जे अकाउंटींग स्टँडर्ड्स आसात इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट त्या स्टँडर्डा प्रमाणे जे स्टॅट्युटरी प्रोविजन करपाक जाय ती आमी स्टॅट्युटरी प्रोविजन केल्ले कडेन आसात आणि ती जी आसात ती फूल 100% प्रोविजन आमी केल्ले कडेन आसात. तसोच ही सगळी प्रोविजन म्हणून 11 कोटीची जी प्रोविजन आसात ती ह्या वर्सा आमी केल्ले कडेन आसात आणि आज पर्यंत ही 100% आमची प्रोविजन्स आसात. प्रोविजन स्टॅट्युटरी प्रोविजन म्हणटा खंयच्याय आमची कमतरता ना. आज पर्यंत जे फाटलें 113 कोटीचें जे लॉस आसलें तें लॉस 2006-2007 सावन स्टार्ट जाल्लें तें लॉस आमी 100 कोटी ह्या वर्सा भरून काडल्यात आनी आतां फक्त 13 कोटीचें आमकां लॉस उरिल्ले कडेन आसा. तें लॉस आमी ह्या वर्साक भरून काडटले आनी ह्या वर्साक गेल्ल्या वर्सा जसो प्रॉफीट केल्ले कडेन आसा म्हणल्यार जें वर्स क्लोज जाला त्या वर्सा जसो प्रॉफीट केल्ले कडेन आसा तसो प्रॉफीट करून आमी हें पूर्णपणे फाटलें लॉस वायपाट करून जी बँक आसा ती पूर्णपणे प्रॉफिटां हाडटले. एके वटेन लॉकडावन कर्फ्यू, दुसरे वटेन लोकांचे पिवपाच्या उदकाक हाल. तुया मुरमुश्या लोकांक उदक ना.
दर्यांत नुस्तेमारीक फक्त पारंपारीक नुस्तेमाराक मान्यताय दिवची म्हूण गोंयच्या रापणकारांचो एकवट मागता. 70रींत सरकारी यंत्रणा अजून गांवांनी मायग्रंट कामगारांक सोदून तांच्या पोटा पाण्याची वेवस्था करता. पळयात गोंयभर लॉकडावनांतल्यो घडामोडी. तर आता 7 दीस जाले आमकां पाणी ना. 7 दीस लॉकडावन आसल्या कारणान भायर सरूंक आमकां दिनात. घरान आसा, कड्डण आसा, सगळें आसा, म्हणटा शिजोवन खावपाक आमकां पाणी ना. आमी जगपाचें कशें? उदक ना काय ना पळय तुमी आतां 1 आमी 3 ते म्हणजे 5ची 6 फावट जाल्ली आसा. उदक हाडटा खंय वचून पंपार वचून आमकां कितें हांगसून पंप आमकां 1-4 किलोमिटर लांब आसा आनी ऑप्शन ना आमचे कडेन. बायलां भुरगीं आसा, कपडे आसा आनी धाकटे भुरगीं आहा आमची. आमी कितें करपाचें? आमची अशी परिस्थिती आसा की आमकां पितलो जाल्यार उदक ना. बायल भुरग्यांक घरान वॉशरुमान यूज करतलो जाल्यार उदक ना. ताका लागून जबरदस्तीन लोकांक आयज भायर सरचें पडटा. आयज आमकां प्रत्येक फावटी जेन्ना आमी PWDच्या इंजिनियरांक फोन करता ते म्हणटा पंपाक इश्यू आसा. कितले दीस म्हणून आमी फक्त पंपाचेच रिजन आयकपाचें. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां टँकर ना. टँकर 8-8 दिसांनी एकदां येता पूण टँकराक सगळ्यांक उदीक भागोवन घालचें पडटा. ताका लागून तें उदीक पावा सारकें नासता. आतां ह्यो 2nd वीक कन्सिक्युटीव की आमी AEक सांगतात, JEक सांगतात, इवन हायर ऑथॉरिटीज आमी इन्फॉर्म केल्लेले आसा, तरी पूण हांगासर कोणूच तेजेर लक्ष घालिना. आयज प्लीज एकदां रिक्वेस्ट करता सरकाराक की प्लीज कशेंय करून मातशें आमकां उदीक घरान सगळ्या लोकांक पावोवपाचें. कित्याक पळय आयज पळय बोटकार पळय आसात तांकां दे रिक्वायर मोर दॅन 20 to 25 क्रू मेंबर्स. तुका सोशल डिस्टन्सींग करपाकूच शकना मनीस. सो आतां कितें आसा, आयज 24 मार्चान सांगलेलें फिशींग बॅन आसा म्हणून, पूण अप टू टील डेट फिशींग बॅन जावना. सो आमकां अशें दिसता की हे फिशींग बॅन जी आसा ही फकत पर्सीन ओनराक बेनिफीट जातलें अशें दिसता. आतां हे आयज पर्सीन आयज गोवोरमेंटान सगल्यांक लिफ्ट केलां म्हळ्यार आयज बॅन कोणाक ना. जेन्ना तुमी कमर्शियल फिशींग एनकरेज करता, तुमी म्हाका सांगा हे आयज कमर्शियल फिशींग केल्यार हे फीश एक्सपोर्टाक वयतले आनी एक्सपोर्टाक वयता जाल्यार आयज तेंची सेक्युरिटी आनी श्युरिटी कोण घेतलो? सो आमी कितें म्हणटा मागता सरकाराक की जे फिशींग जे आसा सद्याक ट्रेडिशनल दवरचें. कित्याक आयज कमर्शियल केलें जाल्यार ताका चड लेबर जातले आनी एक्सपोर्ट बंद करचें. कित्याक नुस्तें जें आहा सगळ्या गोंयकारांक वयतलें आनी तितलीच नुस्तें जितलें मार्केटीन आसा तितलें सोय जातलें आनी सगळ्यांक एफोर्ड करपाक मेळटलें. कित्याक ह्या टायमार सगळे एसेन्शियल कॉमोडिटीज जे आसा प्रायस वाडलेले आसा. सो एटलिस्ट नुस्तें तरी लोकांक आमी सोय भितर दिवपाक आमी ट्राय करुया. हांव सरकाराक मागता. आज आमी हांगासर जे मायग्रंट लेबरर्स आसात जे गोंयांत हांगा कांय तेंचें डेली काम कांय ना असल्यांक आमी आयज रेशन डिस्ट्रिब्यूट करता. हेच्या पयलीं आमी केल्लें जे 8 दिसाचो कोटा तो लॉकडावन पर्यंत आमी दिल्लो आनी थोड्या लोकांक कमी दिल्लो, जो आज तेंचो उरलेलो कोटा कितें आसा तोवूय आयज आमी हांगासर दिता. तो प्रत्येक लोकांक आमी आयज जे कोणाचें उरलेलो तो आमी आयज कॉल करून तेंकां आपयलात आनी प्रत्येकाक आमी तेंचे हे घेवन सगळे चॅक करूनच दिता. कित्याक थोड्या हितूनी खंय आमचो जे गोवोरमेंटाचे फंड आसा ते मिसयूज जावचे न्हू हे पळोवन हांव स्वता जॉयंट मामलेदार तेन्ना हे घेवन बसलां आनी तांकां चॅक करून सगळ्यांक हे दिता. आतां पर्यंत हांवें सगळ्यांक जे भितर कोण मायग्रंट्स आसा सगळ्याक स्वता हांवें चॅक करून हांवें सगळ्या मायग्रंट्सांक दिल्ले. हांगा वेळूस हांवें वॉर्ड नंबर 10, वॉर्ड नंबर 2, मागीर हातवाडा फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, तशेंच सय्यदनगर हांगासर सगळ्याक आमी सगळे मायग्रंट्स चॅक करून सगळ्यांक रेशन वाटलेलें आसा. गांवांत सगळे गरीबाक लागून सगळे हे वेवस्था रेगुलर करून तांदूळ दाळ आमचे जसे गरीब लोकांक दान केला. Our organization has taken up this initiative to distribute free rations to daily wage workers and to the poorest of the poor people who are really in need of rations during this time of crisis of COVID-19. So this is what we are doing, and we have distributed food not only in our area but in Old Goa, Bambolim, Ribandar as well. At the moment we have reached rations to almost 1,000 houses approximately, and we hope that it continues in the same fashion.
मडगांवां नावेले स्टेडियम शेल्टर होमार दवरिल्ल्या मायग्रंट कामगारांचो टायट जावन धुडगूस. लॉकडावनात सोरो कसो खंयच्यान मेळटा काय म्हूण मोठो प्रस्न. आंबे पणस फातरावपाचे नाका जाल्ले उद्देग त्या वाठारांतल्या लोकांक उपद्रव जावंक लागला. सेक्युरिटी आसतना सोरो भितर येता, पालिका करता कितें काय म्हूण एक्टिविस्टांनी इशू केला. नावेले इंडोर स्टेडियमात दवरिल्ले मायग्रंट हे अशे तरेन शिडी लावन भायर वतात आनी सोरो पितात. तांकां थळाव्यांनी धरल्यातूय बीन. हे असल्या सगळ्या प्रकाराक लागून थंयसरले रावपी थळाव्यांक मात हुस्को पडला. दारू किधर मिला? दारू के नहीं मतलब हम दारू के लिए नहीं आता. दारू अभी तुम पी के आया? पिया मतलब. कहाँ से? झूठ नहीं बोलता. कहाँ पे? शराब का दुकान भी बंद है, तो आपको कहाँ मिला? दुकान तो गुटखा मिलता है, लेकिन शराब कैसा मिलता है? किधर चलो है? किधर मिला? मालूम नहीं होता, हमको भी दूसरे आदमी दिया. दूसरे आदमी ने दिया हमको. कहाँ पे मिला? उधर साइड अपना. अभी तुम इधर रहता है? अंदर रहता, इसलिए तो मैं आया. नहीं तो किधर से आया तुम? ये इधर से आया. नहीं रे, बाहर कैसा निकला? बाहर वो मेन गेट से आया था. मेन गेट से छोड़ता है? छोड़ता है ना, डायरेक्टली छोड़ता. आता वो इंडोर स्टेडियम एक शेल्टर केल्लो आसा. जे कोण बेवारसी आसा, जे होमलेस आसा जावं मायग्रंट वर्कर्स आसा, तांकां हो शेल्टर करून दवरलो आसा. आनी ह्या शेल्टरान तांकां जेवण, खाण, न्हावपाचें, न्हिदपाचें सगळी सवलत करून दवरली आसा. इनस्पायट ऑफ दॅट हे भाशेन दुर्गा वयल्यान भायर सरून मडगांव येतात. आनी आतां आमकां पयले ते भाशेन आनी हें चालू आसा. आतां फाटले 3-4 दीस हें चालू आसा. आनीक हें जाता आसून पासून कोण एक्शन घेना. एक म्हणल्यार ते वयता मडगांव आनीक थंयसर सोरो देखून घेवन येता. सोरो, गुटखा पॅकेट हें सगळें थिंग भितर आसा. आतां आमी सगळ्यांक खबर आसा की 12 सगळीं बंद आसा. पूण हेंकां एड्रेस सगळ्यांक खबर आसा सोरो खंय मेळटा तो. आनी आतां आख्खी बटली सोरो भरून तो घेवन गेला भितर. सो तेंगे दुसऱ्यांका. सो हे भाशेन हेरूय बी घेवन वयता आसतले. कित्याक भायर सरता ते 100%. कितले जाण 20-25 जाण सुमार भायर सरतात एवरी डे, डिफरंट टायमिंगार. आनी मागीर सांजचे रातचे तेंगेलें काम सोरो मेळ्ळो कितें मेळ्ळें म्हणटरी मागीर ते भितर येता. सो आमी आतां जेन्ना आमचे NRI शिपीज भायरसून जे कोण येयल्ले ते होम क्वॉरंटायन करून नासतना भोंवताले म्हूण बरो बोवाळ जालो. आनी ते बोवाळ जालो म्हूण आतां हेरांकूय हाडपाक गव्हर्मेंटाक त्रास जाता. आनी हेंकां जेन्ना हें सेक्युरिटी आसून हे जेन्ना भायर भोंवतात जाल्यार तांकां कांयच येना. वयल्यान ते वाड्यार भोंवतात आनीक लोकांनी तोरां बरां कंपाउंडा भितरूय वसरता. लोकांकूय हांगा फियर येयल्लो आसा आतां की हे घोडे ह्या टायमार सगळे सर्वे बी करीत. एकदां हे कोविड-19 तितूंतल्यान पास जाले, सगळे काबार जातरी हे कोणाचेर घराय चोरपाक शकता. सो हेजेर गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालचें आनी असली हालनेरी जावपाक दिवची न्ही. ही आमची मागणी, डिमांड जाता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. लॉकडावनांतय गोंयच्या बॉक्सरांनी प्रॅक्टीस सोडिल्ली ना. खडेगाड बॉक्सर तनिशा चव्हाणान प्रॅक्टिसेक बरोच नेट धरला. नॅशनल गेम्सांत मॅडल उखलपाचें टार्गेट. बॉक्सिंग संघटनेचो उपाध्यक्ष लॅनी दगामाचो बॉक्सरांक डटे रहो, कीप फायटींग म्हूण नेट. विश्वास नवो हो खेळ खरो चलवोच नेटान तूं पंच मार. आंगान नासा ही जिद नवी वच नेटान तूं पंच मार. चल हुक घाल तूं स्ट्रेट पंच मार. तूं नॉक आउट करून उडय. गोंयचे खडेगाड बॉक्सर तनिशा चव्हाण लॉकडावनात नेमान बॉक्सिंग प्रॅक्टीस करता आनी ताजो कोच चिदंबरम नायक हांगा नाशिल्ल्यान ते प्रॅक्टीस व्हिडिओ गोवा बॉक्सिंग असोसिएशनाचो उपाध्यक्ष लॅनी दगामाक धाडटा. नॅशनल गेम्सांत गोंयाक तनिशा कडच्यान अपेक्षा आसात. पळयात तनिशा चव्हाणाची प्रॅक्टीस. My name is Tanisha Ashok Chavan. I am practicing under Sir Chidambaram Naik. In these lockdown days, it is very gloomy staying inside the house, but I am keeping myself fit and improving. My boxing doing whatever little practice I can.
want to represent Goa at a national games and win a medal. गोयच्या बॉक्सरांक जाता तितल्यो नव्यो आयडिया दिवन उर्बा दिवपाचें काम गोवा बॉक्सिंग संघटनेचो उपाध्यक्ष लॅनी दगामा करता. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार टेक्निकल ऑफिशियल आशिल्ल्यान लॅनीक ह्या खेळाची खोल पर्यंत म्हायती आसा. And how to motivate your sports person. Well, I got this bright idea from discussing with some of my colleagues during the European boxing qualifier, and we said we will talk to our boxers and ask them to send their training videos, and whatever little we know, we will correct them. And believe me, our boxers, our Goan boxers have taken up to the idea, and they are dedicatedly sending me videos, and whatever little I know to correct, whatever little I know of boxing, I try and correct them and motivate them, and the next video is definitely much more improved. Wait and watch. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू. कर्नाटक आणि केरळ सोडून हेर राज्यांतल्यान गोंयांत चिकन, मटण आणि तांतयांची आवक सुरू. जिल्लोधिकाऱ्यान हो अर्द जारी केली. कर्नाटक, केरळाच्या कांय वाठारांनी बर्ड फ्लू पातळिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान मांस, तांतयांच्या आयातीचेर बंदी घाल्ली. केरळ, कर्नाटक सोडून हेर कडच्यान आतां चिकन, मटण, तांतयां आवक जातली. मात थंयच्या संबंदीत अधिकारिणींनी ती मनशांक खावंक निर्धोक म्हूण प्रमाणीत करची पडटली. उस्कय न्हंयत खुबे काडूंक गेल्लो बस्तोडेचो भुरगो बुडलो. प्रथमेश प्रकाश सातार्डेकार 24 वर्सांचो 14 इश्टां बरोबर सकाळीं उस्कय न्हंयत खुबे काडूंक म्हणून गेल्लो. ताका उदकाचो अदमास खंय आयलो ना. लोकांनी फायर ब्रिगेड आनी पुलिसांक आपोवन बॉडी काडली. म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टम केलो. भुरग्यां कडेन ह्यो सुटयो ज्यो पडल्या, सुटयो म्हणजे लॉकडावन आहा तेजो फायदो घेवन ते भायर सरतात, खेळटात. काय अशें एका न्हंयनी वयतात नुस्तें काडपाक, सुबे काडपाक, ते करचें न्हू. म्हाजी विनंती आहा सरपंच की कोणेनूच घरांतले भायर सरचें न्हू. मागीर अशे इन्सिडंट जाता आनी आतां तेंच्या घरकारांक तेजो एक वाडलेलो चेडो 23 वर्साचो ना जालो. सो हांव लोकां कडेन, आवय बापाय कडेन, भुरग्यां कडेन मागता की तांकां धाडचें न्हू अशें न्हंयनी जावं खेळपा पासून. कित्याक सद्या तरी हें आहा जे फायदो घेवन आतां हें जालो आनी तो मरण पावलो. कांय कारणान भुरगे खूब येतात खुबे धरपाक म्हणून. आमी सांगलें सुद्दां जाल्यार ते कोण आयकनात. ते आमकां शेपाता सांगतात की तुमकां खावंक जाय म्हणून आमकां सांगतात. तकूत आमी ते सांगपाचें मातशें कमी केलें. तरी आसून लोक खूब येतात कारण तो कितें सकाळी फुडें 9 सुमार गेलो आनी त्या उदकाच्या लोटा बरोबर तो लोटलो आनी तो हें जालो. आयतारा क्रिस्तांवांचो इस्टर. गूड फ्रायडेक येशूक मोठे हाल आनी यातना दिवन खुर्सार चडयलो. 3 दिसांनी ताणें दोळे परत उगडले. ताचो पुनर्जल्म म्हूण क्रिस्तांव इस्टर मनयतात. मात हे फावट लॉकडावनाक लागून इगर्जेनी इस्टर मिसां जाली ना. क्रिस्तांवाचो घरच्या घराच इस्टर. मोर्नांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोडलो सोय सोय. करता आमी तुका देवासा, तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता. जेजूच्या कश्टा मोनाचो काळ सोंपतोच. सोदोच बरी काळजांनी ताचे पुनर्जिवनपण तुमी समोरमतात. उतरावडत्या आनंदान सासणाचे परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावू. आनी सोर पुर्वेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. तुका सोय सोय
सगळ्यांक आयच्या इस्टराचे पूर्वी आयची ही परब बरी मनोवचीच कुशेन मनोवचीच पण त्याच बरोबर सोशल डिस्टन्सिंग आनी आपले केअर घेवचे आमी आयची ह्या बऱ्या दिसा खातीर इस्टराच्या दिसा खातीर आनीक फावटी निश्चय करुया की ह्या दुयेंसाक आमचे पासून आमी पयस करतले इतलें म्हणून तुमकां सगळ्यांक आनीक फावटी आयच्या इस्टराचे हांव परविता. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.